मार्च 2026 सावन सेन्सस सुरू जाता. गोयच्या एसटींक 2027त आरक्षण मेळटलें काय ना त्या विशीं प्रस्न. उठाचो प्रकाश वेळीप म्हणटा तांकां 2027त आरक्षण मेळटलेंच. ताजें आमी स्वागत करतात, वेलकम करतात. ज्यो आसात ते जाती नियाय हे सर्वे जाता ताका लागून गोंयचे राजकीय आरक्षण दिलें जावपाचो प्रश्नच ना. कारण ऑलरेडी ह्या संबंदीत जी पार्लमेंटाक हे बील इंट्रोड्यूस जाल्लें आसा, तेजी चर्चा जाल्ली आसा आनी तेजी प्रपोर्शनेट 2011 पॉप्युलेशन गोंयांत कितलें आसलें तें घेवन हो बील हाडलें आसा. हेजो अभ्यास आमी पूर्ण केल्लो आसा. त्या गोंयच्या विधानसभेक एसटी लोकां खातीर रिजर्वेशन हे जावपाचें म्हाका दिसना ते जाय. सेन्सस जावच्या आदीं गोंयच्या विधानसभेची वेंचणूक जातली. गोंयच्या एसटींक आरक्षण मेळचें ना तें नाच, मात बायलांकूय आरक्षण मेळचें ना म्हूण भंडारी फुडारी किरण कांदोळकर सांगता. गोंयान एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले म्हणून ते डिक्लेअर करता. पूण ही सर्वेच जर 27 कंप्लीट जातली आनी 27 इलेक्शन आहा, फेब्रुवारीन 27 इलेक्शन जातलें, जाल्यार म्हाका दिसता ते आयज एसटी वांगडा जशें आमी ओबीसी आमकांय पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय, आमी सर्वे जावची अश्यो म्हणून खूब वेगळ्यो वेगळ्यो आमच्यो जे लोक आहात हे मागणी करता. ही सगळी दोळ्यांक पानां पुसपाची ही कामां आहा. आनी ही सर्वे जे फुडें फुडें धुकलपाचें पळय आहा, आयज सरकारान महिला आरक्षण म्हणून डिक्लेअर केल्लें आहा, संसदेन तें पासूय जाल्लें आहा. पूण तें आरक्षणूय करतले जाल्यार सेन्सस जावप ही गरजेचें आहा. आनी हो सेन्ससूच जर वर्सां उपरांत जातलो, 27 कंप्लीट जातलो, जाल्यार म्हाका दिसता महिलांच्याय दोळ्यांक तेंच्यांनी पानां पुसलेलीं आहा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.